हेल्थ मिनिस्टराचो तेंचेर नोट आसा, पॉवर मिनिस्टर तेंचो नोट आसा, तरी पण ती फायल फुडें वचना. एका जबाबदार कोण? दुसरे आमचे BDO ऑफिसार देड वर आसा तेंचे खातीर जे कम्युनिटी हॉल एक घेतला. 2 दिसांनी जे SC फंडाच्यान रोड घेतले तांकां तेंचे खातीर. इरिगेशनान तेंच्या खातीर बसून गांवां बसून रिटर्निंग वॉल घेतल्या. तेंच्यो बांयो ज्यो आसा पयलीं दिल्ल्यो पळय त्यो सगळ्यो कोसळ डॅमेज जाल्या. त्यो रिपेर करपाक तेंचे हांवें ताबडतोब तेणी हे करून तेंच्या टेंडरां घातल्या. तर आमच्या BDO जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमकां तेंचे रिस्पॉन्स बरोबर बारीक बारीक I am going to visit this particular part of the village as part of the sweep activity where as of now summary revision is in progress. Last date is 31st October. So those who are completing 18 years as on 1st January 2019 are eligible to register their name as a voter of that particular part. To ensure that there is no eligible voter left out, as a part of sweep activity, I am going to pay a visit there. निमणीची गांवांनी हरिजन वाड्याच्या रिगार्डिंग दी मिटींग जाल्या, कितें डिस्कशन जाल्या आनी ताजे बद्दल मातशें सांगा. गांवांनी वाड्याच्या पासून म्हाका गव्हर्नराचें एक येयला पत्र येयला आनी गव्हर्नरान ताजो रिपोर्ट मागला कितें काय म्हणून. ताका लागून बद्दल आमी हांगा येयल्या आनी वेरियस डिपार्टमेंट्स आसा तेजे कडेन हांवें रिपोर्ट मागला. तो रिपोर्ट हांव एकठांय करून हांव धाडटलो जाल्यार ते फेसिलिटी तेन्ना गांवच्या लोकांक पावपाक. सर कितले दिसांनी रिपोर्ट सबमीट करता? रिपोर्ट आतां थोड्यांनी दिल्या जाल्यार हांवें सांगलां SDMाक सांगलां फॉलो अप कर आनी म्हाका मिनिमम विदीन 10 days आय शूड गेट दॅट.